नमस्कारू. विश्व कोंकणी वाहिनीतू तुमकां सगळ्यांकय मनान स्वागत करता. आमगेल आयचे स्वाभिमान पावल कार्यक्रमाक आमगेल उट्टासची एक प्रेरणादायी, प्रतिभावान आणि तशीची एक विशेष भरतनाट्याचे विदुषी श्रीमती रेश्मा भागवत हांनी एक 2 महिन्यापुढे आमगेल वाहिनींतू एक संदर्शन घेतिले गणपती कामत माम बारकूरचे हांगेल दुव म्हूण सांगूक संतोष जातस. केवल एक 7 वर्ष प्रायरीची सुकोनू हांनी भरतनाट्यमाचे आसक्ती घेऊन गुरुले मार्गदर्शनांतू विदुषी कलाविदे जावनु अत्त सण सण चोरडुवांकय भरतनाट्यम शिकयतची तांकाय विदुषी जावच्याक प्रेरण दितसची. आणि एक विशेष म्हळारी नृत्य कलाविदे मात्र नाही, आभरण विन्यासगार्ती, कला आणि कैगारिकाचे कलाविदे, रंदपांतुई परिणती, तशीची एक यशस्वी उद्यमी जावनी हांनी गुर्तिसून घेतिलस बँगलोरांत. हांगेल स्वतःचे रेशवीज क्रिएशन्स इन्स्टा आणि फेसबुकारी लायक नाव घेतिलस आणि तंतू हांगेले क्रिएटिविटी, सृजनशीलता हांगेल आभरण करचे हत्तानी केल्लेले आशिल्ले आमकां सगळे दाखयत असची आणि मना आनंद दित असची. तशीची तांगेले रांदपाचे परिणिती म्हळारी हांगेलेची रेशवीज होम किचन म्हळाले एक मिडियारी यूट्यूबारी हांनी मस्त जनाक तांगेले रांदपाचे ज्ञान वंटितय असची. कला, सृजनशीलता आणि समर्पणाचे सुंदर एक संगमाचे पयण आमगेल रेश्मा भागवत हांगेल जीवन. आता मी सुरेख रेश्मा हांका आमगेल वाहिनींतू स्वागत करया आणि तांगेले श्रद्धा आणि चॅलेंजेस हे पुरे आता मी ऐकून घेऊया. रेश्मा, नमस्कार. नमस्कार. आमगेल वाहिनींतू तुमकां आत्मीय स्वागत. थँक्यू. फर्स्टाक म्हाका तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स दिवपाची इत्या म्हळारी तुमगेले काम की ते कला इतले चंद कोण तुम्ही शिकून काणू तुमगेल कला प्रयाण पूरा विषयाच कला प्रयाण चंद जान करतस बँगलोरांतू तुमकां लायक नाव येस. सो सुरवेकत तुमकां कंग्रॅच्युलेशन्स आणि आम्ही हांग सुकूनत मुखार वचा. सुरवे तुमगेले बाल्यपण म्हळारी तुम्ही शिकताना हे पुराय कला प्रदर्शन जावक जाल्यार खंडीत तुमगेल बाल्यान तुमकां एक सपोर्ट मेळना अशा पुरो एक इन्स्पिरेशन घेवन अशा पुरो त्या विशयांत आमी ऐकया. तुमगेले भरतनाट्याचे एक केन्ना सुरू जाले प्रयाण म्हणून आमकां सांगतावे बाल्या सुकूनची परिचय दितची आमी मुखार वचा. हांव रेश्मा भागवत आतां वर्डिके फुडें रेश्मा कामत जावन आशिल्ली. म्हगेल अन्नाल नांव श्री गणपती कामत म्हणून इज अ बिझनेसमॅन आणि अम्मा मुक्ताजी कामत. तिणे म्हाका मस्त सपोर्ट केलेले इतली ते येवचेक आणि सांदकून हांव मस्त म्हळ्यार ऍक्टिव्ह चल्ली म्हणून अम्मान सांगचे आशिल्लें. तशी म्हगेल्यान तशिल्ले ते डान्स करचे नमुन्यांनी पळोवन अम्मान म्हाका आनी म्हगेल्या अक्काक डान्स क्लास आपोवन व्हरचे आशिल्ले ब्रह्मावरांतू. बारकूर तनक सने आशिल्ले क्लासस पुरा म्हणून तीन आमकां बसारी ब्रह्मावर आपोवन व्हरून तशी 7 years म्हणटना 7 दाखोवन एक 2 years ते हांव ते मल्लिका कंडन म्हणून गुरु तिगेले शिकली. म्हाका एक भाव आसा अण्णा राजेश कामत, तो वरे एक बिझनेसमॅन. तशी मागीर कसो प्रॉब्लेम म्हणून गोतना जाल्यार अम्मान मागीर व्हरचे जाय न्ही आमकां. म्हगेले बापान उडपांतू भरतनाट्यम गुरु राधाकृष्ण तंत्री म्हणून तागेले स्टुडंट्स जाले. एक डान्स प्रोग्राम दवरले चवथी वेळारी. तदन ते पळोवन बाप्पा खुशी जावन तागेले रिक्वेस्ट केली की आमगेले बारकुरांत वरे आमगेले चेडूं थोडे चेडूं आसा तांकां शिकयतवे म्हणून सांगून तशें तो ओपून घेतलो. तशी आमकां एक कंटिन्यू करूंक एक अवकाश मेळ्ळें भरतनाट्यम.
सर मस्त लायकोन पाಪ उडपादकुನು हंगत येवनु सिकोच म्हळ्यार तदना तेवे तशी बारकुरा येऊन बारकुरा येवनु बस ट्रॅव्हल करची तितली सुलभ नाही तदना तो मस्त एज जावन आशिल ताका तशी तागेल टॅलेंट कितली म्हळ्यार तो कसा कसा की मस्त पुरो इमॅजिन कोरून डान्सान थॅस थॅस जाल्यार आमकां चडू पडना ताण सिकयल सिकतशिली आनी विंगड चडो पळोवन त्या सिकय ह्या सिकय म्हणू जाल्यार तो ताजी पशी बियॉन्ड कसं की आस म्हणून आमकां दाखयत आशिल्लो आतां म्हाका ते रिग्रेट जाताच की आमी ते पुरो सिखनी म्हूण सांगून इता म्हळ्यार डान्स म्हळ्यार अशी मेकअप करचे जे कॉस्ट्यूम घालचे नाचचे तशें न्हय ते भरतनाट्यम इज मोर दॅन वॉट यू थिंक म्हळ्यार तंताचे ते दैविक कले मागीर सरान आमकां सांगून प्रेरेपिसून हें कोरयता म्हळ्यार ज्युनियर एग्जाम दिवेत सिनियर एग्जाम दिवेत म्हूण तशी करून म्हगेले एक सिनियर एग्जाम जाल्ले केदारना एक PUC म्हणटना PUC डिग्री म्हणटना सिनियर एग्जाम जावन गेले मागीर डिग्रीक हांव उडपा वचका आशिल्लें आनी आम्माल वरें कशें म्हळ्यार सांजवाळ भितरी घरा आसका तशी म्हळ्यार पुढे बाहेर मस्त वच्चा भायर मस्त न्ही तशी टायम लिमिटेशन पुरो आसता आशिल्लें म्हणून तशी सांजवाळ येवका म्हूण सांगून थंय हांव कंटिन्यू करयत आशिल्लें जाल्यार जायना आशिल्लें म्हळ्यार क्लास म्हळ्यार तशी 1 hour म्हळ्यार 1 hourक लिमीट आसना भरतनाट्यम तशें मुगेल ते सरल ओट्टू स्टॉप जाले ते भरतनाट्यम शिकची थंय स्टॉप जालें मागीर वर्डीक जावन वर्डीक जातरी चडाक एक 8 months म्हणटना मायेले अशी निमगिले वचेतवे हांवें म्हाका एक विद्वत कोरका म्हूण आसा सिनियर कशी जाल्ला म्हूण सांगून हें खंय बँगलोर बँगलोरांत तशी हांव सर्च करता आशिल्ली खंयची गुरू मेळटा म्हणून मायेन वरें जाय तो वस हांव चेडा पळोवंक घेता म्हूण सांगून मायेन ते उतराक हांव तिका मस्त थँक्यू म्हणटा तशी ते गुरू डॉक्टर माला शशिकांत म्हणून कर्नाटका कलाश्री अवॉर्ड ती तशी तिगे लागीं हांव स्टार्ट केल्लें डान्स शिकोवक एक कमळ हांव तिगे लागीं म्हाका एक विद्वत कोरका म्हूण सांगून जायत म्हणून तिगेले जॉयन जाल्ली पाप मुगेल चेडा सपोर्ट वरें मस्त आसा तितले सांत्राय लेखताची म्हळ्यार चेडून हांवें म्हूण पुरो लेखताची ना चेडून वरें तांगेले पेरंटा तितले म्हळ्यार एडजस्ट जावन तो जाल्यार पोट जाता जाता ताका वरें अर्थ जाता आशिल्लें डान्स आमी डान्स क्लास करता डान्स शिकूं वता त्या वरें ताका मस्त घंटे तुका सोना सुका आसता चेडा सोना एक 2 घंटा 2 घंटे वय म्हळ्यार 1 घंटा क्लास आसता आशिल्लें वचून येवचीक एक अर्धा घंटो म्हूण लायक धरल्यार एक 2 घंटो म्हळ्यार न्हीद करून वता आशिल्लें हांव तशी करता करता एक 2 वर्स नंतर प्रिविद्वतांनी जाय केल्लें मागीर आमकां एक मेलबामनाक USA ट्रान्सफर जाल्लें USA म्हणून थंय येवपास म्हाका एक ब्रेक डान्सा ब्रेक मेळ्ळें तशी मस्त ब्रेक जावन मागीर USA देखून आमी वापस आयलींची एक तदना 2013 मागीर 4 वर्स ते राबून 4 वर्स थंय राबून मागीर एक 2 वर्स नंतर म्हळ्यार 2015 म्हणटान रिजॉयन जाली हांव क्लासाक मागीर रिजॉयन जातरी एकच विद्वत फायनल कोरका म्हणून विद्वत फायनल केल्लें 2016 की विद्वत फायनल केल्लें हांवें 16 or 17 ते जातरी सिकोचे स्टार्ट केल्ले ताजे फुडें स्टार्ट केल्लें हांवें सिकोचेक USA वच फुडें वरें शिकयत आशिल्ली मागीर USAंत वरें एक चलीक अशी म्हगेल्या फ्रेंडान मस्त फोर्स करून थंय वरें शिकयत आशिल्ली मागीर हांगेत तर वरें स्टार्ट केल्लें म्हगेले बापाल धुव सुषमा कामत म्हणून
ती क्लास घेत आशिल्ली हम्म. तिगेले MA पुरो जाल्ला भरतनाट्यम तीन काही बँगलोर हांवें ती वय बँगलोरान ओके ओके तशी तिने स्टार्ट केला ती म्हणली तुवें स्टार्ट करी गो वपास म्हूण सांगून तशी हांव बरें क्लास वपास स्टार्ट केल्ले ते म्हळ्यार ब्रेक जाता तरी काही तिके कॉन्फिडन्स उणी जाता आमकां तशी कंटिन्युटी कंटिन्युटी आसना आमी प्रॅक्टिसर आसनाची तशी म्हूण 2013 ಅಂತೂ आयलकी इंडियाक 2014 ಅಂತೂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ केला हांवें डान्स क्लास तुगेल्या घर कडेकी घरांतूच म्हळ्यार अपार्टमेंट आसचे आमी तशी ते अपार्टमेंटान ते कम्युनिटी हॉल आसा ते रेंट पे कोरका तशी चेडवां पुरा क्लास काडून सुरू 4 जण तशी येता व्हेरी तशी स्टार्ट केले डान्स क्लास तशें अलॉंग विथ इट हांव मिगेल बरें शिक्षकांनी पुरो स्टार्ट केलें व्हेरी नायस तुगेले प्रयाण भारी लायक आसा 7 वर्सार सुरू केलेलें तुगे हें भरतनाट्य प्रयाण विदुशी जावताय एक लायक इंटरेस्टिंग आशिल्लें आतां प्रदर्शन दिवन आशा पुरतो मस्त कडेन ते सोलो की ग्रुप ना ग्रुपारी मस्त आशिल्ली सोलो करनी हांव असं सोलोन तू तुवें ग्रुपान तुची ग्रुपान तू सोलो केला म्हळ्यार ग्रुप डान्स एक प्रोग्राम तू एक डान्स ग्रुपार असलेली एक डान्स सोलो असता तशी सोलो केला होल डान्स अरेंगेट्रम करची जो त्यानी करनी असो विदाउट दॅट ओनली तू इतले पुरा करतास तुगेल्या भरतनाट्याचे तो तुका प्रदर्शन करतना एक मनाक खुशी जालेल खंयचे मोमेंट म्हण आस की वय बा तांतेक कशी म्हणजे भक्ती भावनेन तू एक एक डान्स नृत्य बंद म्हणटाच आमी ताका नृत्य बंधन तू भक्ती भावने योचित असल असता केलो तदन आमी फुल डिवोशनल जावन आमगेले ते देवा रीच जावच म्हण की आमकां एक एक्सप्रेशन येता मनान ते तसल संदर्भारी म्हाका मस्त खूश दिता आनी स्टेप्स चुकना अशी परफॉर्म करतना ते एक म्हाका मस्त खूश दिवता व्हेरी नायस खंडीत खंडीत आता चेडू शिकयतना तुम्ही तांतू कसले खंयचे मोमेंट तुमकां खुशी दिता तांणी शिकून काणू तांगेल कसले काणेस की कसले वय चेडू म्हळ्यार फर्स्ट येतना कशी करताची तांगेल प्रोग्रेस पळयताना खुशी जावच म्हाका आनी तांणी नवे नवी काणी शिकून तांगेल पेरेंट दाखोवन म्हाका ते पॉझिटिव्ह रेस्पॉन्स येता म्हळ्यार तुगेल दाखोवन म्हगेले धू आजी हे सांगता आशिल्ली अशी सांगता आशिल्ली आतां बेलूर हळेबीडा चमकल तदना तीन आमकां सांगली की हे स्कल्पचर ते परत सांगले आनी रामायण महाभारत काणी आतां चेडू काही आयकून आसनाची तांची डान्स क्लास जॉईन जातरी कशी कशी आमी नृत्य बंद कोरियोग्राफ करताची तदन तांकां खंडीत मिनींग फर्स्ट सांगून घेवका तांकां अशी अशी मागीर तांत आशिल्ली काणी कसं नाय तांगेलंत ते एक्सप्रेशन येवका भावन येवका तांणी कसं करता असं म्हूण तांकां फर्स्ट कळका तदन आमी ते काणी सांगताची ते रिलेटेड काणी सांगताची तशी चेडवाक बारी खुशी येरी तांणी ते प्रशिकताची तदन म्हणून तांतू तांकां आमगेल संस्कृती बग्गी पळय नॉलेज मस्त येता संस्कृती मौल्य वय जीवनाचे वय ते तांगेले पेरेंट्स मस्त अप्रिशिएट करताची तशी लायक विषय रेश्मा आता तुगेले भरतनाट्यमा प्रयाण जातरी तुगेले क्रिएटिविटी रेशमी क्रिएशन्स रेशवीस क्रिएशन ये करूक कसं तुका प्रेरण मेळ्ळें आनी तू कसं पुरा आसता तू म्हण सांगितलें आमकां वय म्हळ्यार सांदकुनूची म्हाका मस्त आर्ट म्हळ्यार ड्रॉइंग अशें पुरो एक क्राफ्ट वर्क मस्त इंटरेस्ट आमगेले स्कूल लायफान तू बुलबुल्स म्हूण एक फर्स्ट स्टेप तांतू कसं म्हळ्यार एक्झिबिशन दवरता आशिल्ली आमगेल क्रिएटिविटी दाखोवची आसले एक वर्सा एक फाटी तशी ते म्हाका मस्त खुशी जावचे आशिल्ले ताजे खातीर आमी कसं करचें म्हळ्यार कसं म्हणल्यार काण दवरचें एक दांकणेसचें पुरो कर्टेसचें पुरो वय कसं न्ही म्हणल्यार ते काण दवरचें हे यूज पडटा हे क्राफ्ट करूंक यूज पडटा म्हूण पुरो काण दवरचें आनी ते पुरो कोण बेसचें आशिल्लें
आनी आमगेल घरान हांव एकली न्ही, आमी जॉयंट फॅमिली आशिल्ली. तशें मुगेल कजिन्स रूप आसचे पुरो. पुरे आतां ಒಟ್ಟು ಅಡ್ಡಿಲಿಂಚಿ वय पुरा ಒಟ್ಟು वाडीली. इवन अश्विन म्हणून मुगेले कजिन मेल बापाल पोतू. सुषमा मेल बापाल वय बापाल दुवा. मागीर मेल मंतल दू गीतಕ್ಕ. तशी मस्त मस्त कजिन्स पुरा आमी मेळ्ळू कसन तरी एक करता आशिल्ली. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಎಕ್ಲ ಎಕ್ಲ Even ಪ್ರೇರಣೆ मुगेल अण्ण वरेन राजेश कामत तो वरे ड्रॉइंग अंत पुरा मस्त लायक आशिल्ली तागेले हात पुरा तशी. ಎಕ್ಲ ಎಕ್ಲ ಪ್ರೇರಣೆ ದಿತ್ತ वय, ಅशिಲಿ वय. तुमका इंटरेस्ट चड येता खड्डेत वय. आनी मुगेले स्कूलांत एकली टीचर आशिल्ली ग्रेटा टीचर म्हणून. ती म्हाका मस्त फेवरेट आशिल्ली ती. तशी 3 वरे ते स्कूला येवन ಕೆಲವು ते बुट्टीनी करचे आशिल्ले. बुट्टी जो वायराचे वॉज पुरा करचे ते पुरा करता आशिल्ले. ते हांव टिचर्स रुमा वचून पळयतना म्हाका मस्त खूश जावन गेले. म्हाकाय शिकयतवा म्हूण सांगून जायत म्हूण तिने ओपून घेतलं ते. ವೆರಿ ನೈಸ್ तेवे टीचर म्हणल्यार कितली बिझी आसताच तांगेल शेड्यूल मस्त टायट. जाल्यार तिने जायत म्हूण सांगून फ्री टायमार पुरा बसून चंद कोण शिकोवन दिली तिने म्हाका ते. आनी कितें पिंक कलर वायर मुगेल दोळे एद्राकस. आनी हांव ते कसं केल्ली पण 2 वॉज शिकयली तिने. ते आनीके मुगेल दोळे एद्रास आतां ना ते मुगेलगी जाल्यार तिने ते शिकयल मोमेंट जो ते टाइम जो म्हाका आतां म्हाका ते हांव मस्त मिस करता. तशी ही Interesting. एक म्हाका मुगेल फेवरेट टीचर तशी. मागीर तशी बुलबुल संतू लीना सिस्टर म्हणून तशी 3 वरे तशीची. तू कर तू ड्रॉइंग तू ते ग्रुप करता आशिल्ली. आमकां हांगा पुरा खंय ट्रिपनी म्हणून व्हरता आशिल्ली. तदना ते पुरा ड्रॉइंग शिकोवचे जो मागीर हे डॉल मेकिंग तसले पुरा कॉम्पिटिशन आसता आशिल्ले. ड्रॉइंग कॉम्पिटिशन डॉल मेकिंग आनी वर्लल विंगडांनी पुरा ताका पुरा तीन तू ड्रॉइंग जॉइन जा. ಫೌಂಡೇಶನ್ ಲಾಯ್ಜಲೆ वय वय स्कूल ताका मेरिनॉल प्रायमरी स्कूल म्हणून बारकोर ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. तशी ते तदना त्या टीचर्स पुरा मस्त म्हळ्यार मस्त लायक आशिल्ली. तशी तांगेले एक मार्गदर्शन एक ते पुरा ಎಂಕರೇಜ್ಮೆಂಟ್ एनकरेजमेंट मस्त आशिल्ले. ವೆರಿ ನೈಸ್ तशीच तुगेले यें परत कसं ते रेश आजे क्रोशे क्रोशे सुत्ताचे सिल्क थ्रेडाचे वय पुरा करता असाची वय त्याच विषयी सांगा ते कशी सोडजे क्रोशे कशें म्हळ्यार हांव म्हण की आमगेल जॉयंट फॅमिली तशी अशी बांयच कट्टेर बैसून आसतना आमी आमगेले एक बाप्पाल बायल आशिल्ली तदना ती म्हणली म्हाका क्रोशे येता म्हूण. हांव मुगेल कजिन्स पुरा कशें म्हळ्यार कोणाक कसन क्राफ्ट येता की तांगेल म्हाका पडचे ವೆರಿ ನೈಸ್ शिकची बरें सोडची ना. आतां म्हणके पुढे यूट्यूब ना न्हू टाइम असताले टाइम आसता आशिल्ले गम्मत खेळचे ते पुरा मागीर कोणाक कसं गोत्तस मळकूळ तांगेल म्हाका पळोवनूच ते शिकून काडचे आशिल्ले. इतले पुरा करता तुमगेले शिकवण अकॅडमी कशी आशिल्ले एकाडेमीक 7th ते लायक आशिल्ले. मागीर 8th म्हणटन ओके म्हळ्यार इंट्रस्ट ಹೆಂಗಡ್ ಕಡೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಜಾಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯ वय वय मागीर तशी ते मुगेल पाचेन म्हाका क्रोशे शिकोवन दितले. आमी पुरा केल्ले स्क्रंचीस तदन आमी शिकिल्ली ऑलमोस्ट पंतेगलचे वय वय होतेन हांव 6th की 7th स्टँडर्ड आशिल्ली. वय वय हे पळय हे आतां लेटेस्ट हांव स्टार्ट केला मुगेल बिझनेस अंतू म्हळ्यार रेशवी क्रिएशन्स अंतू आतां इंट्रोड्यूस केला. जाल्यार हे शिकिल्ल हांव 7th स्टँडर्ड की 8th स्टँडर्ड आसतना. ब्युटिफुल इको फ्रेंडली नाही वा वय 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 इको फ्रेंडली हे पुरा थ्रेड वर्क आसचे थ्रेड वर्क ते सिल्काचे हाजे असेल पुरा कन्नाचे सिल्क थ्रेड हे कॉटन थ्रेड सिल्क थ्रेडाचा थाणी आतां मस्त फॅशनार क्रोशे टाइप वय हे क्रोशे लायकस हे जाल्यार क्रोशे लीफ बारी मायन्यूट अस करच्याक कष्ट वय स्किल्ड पाचेन शिकयल दकून क्रोशे आयिल्ल आमकां तदन अशी करचे एक न्ही एक करचे तशी पुरा मागीर तशी तुमगेले एम्बोजिंग पेंटिंग वय मस्त केलेले तुमी मुगेले बाप्पा मोहनदास कामत म्हणून
तशी बाप्पान कसं म्हळ्यार MGM कॉलेज असना उडपंतू थंय एक घर घेतलं ताणें. ताण कसं करचें आमकां पुरो जनाक व्हरून थंय आमगेल रजे वेळार 10 दीस 15 दीस 1 म्हयनो म्हूण ना एक रांदपेक दवरून थंय आमकां पुरो गम्मत करचें तशी. तशी पांचशेन जाल्यार पळय पांचशी माई पुरो येता आशिल्ली तशी थंय वचून आमी वट्टू रावचें आशिल्लें. थंय एकले ना जयश्री माई म्हणून ती इंट्रोड्यूस केलें. ती सॉफ्ट टॉयस आनी पेंटिंग तें हें पुरो ती करता आशिल्ली शिकयता आशिल्ली. अच्छा मागीर आमी मस्त कझिन्स आमी थंय राबता आशिल्लीं तशी पुरो जाण उमेद आशिल्लें कोर्स शिकचें. तदन पाचन कसं म्हणलें तेगेले रिक्वेस्ट कोरून हांगा येवन शिकय आमगेल चेडूं कशी मस्त जाण आसा तिगेल घरा वच्ची पशी तिणें हांगा येयलेरी लायक म्हूण सांगून थंय ते एक नमूने वर्कशॉप म्हणून आतां पुरो वर्कशॉप म्हणटा तशी ते वर्कशॉप कंडक्ट केल्ले. तशें आमी पुरो जाण मस्त सॉफ्ट टॉयस पुरो करून शिकलीं. मागीर एक दीस तिगेल घरा गेले तदन पळयल्यार मस्त पेंटिंग्स ते हें पुरो कोन्न घाला तिणें म्हळ्यार चारकोल पेंटिंग एम्बोजींग एनग्रेविंग मस्त पुरो केला. म्हाका तें पळोवन केदन हांव हें शिक्का म्हूण सांगून तिगेल वॉल पळोवन प्रत्येक वॉलान तूं एक 4-5 पेंटिंग हे न्ही त्या वर्क तशी ग्लास पेंटिंग अशें पुरो तशी. मागीर ते रज आनी वेकेशन जातरी आमी घरा आयलीं की मागीर आम्मान म्हणलें लायक तुगेले एक डिग्री जावो मागीर कसं जाय सीक म्हूण सांगून म्हूण रजेर बरें गेल्ली हांव रजेर एप्रील मे रजेरी डिग्री टायमार मागीर त्या टायमार उडपा वचून ते मागीर लागी वचून शिकून येता आशिल्लें. पूरा तेदन शिकिला ना आज तुम ते रेशवीस क्रिएशनान तू लायक जानो डिस्प्ले करूक आणि मागीर रेशमी क्रिएशन्स कशें स्टार्ट जालें म्हळ्यार म्हगेल एक आमी USA आशिल्लीं म्हणपाक तदन म्हगेल एक फ्रेंड प्रेग्नेंट आशिल्ली तिका एक निटिंगारी तिगेल चेडाल खातीर एक स्वेटर कोरका म्हूण जोर आश आशिल्लें म्हणून म्हाका शिकयत बाय म्हूण म्हणली ती जायत म्हूण सांगून तिका शिकोवन दिल्लें तें थंय जाल्लें. मागीर हांव हांगा इंडिया येतरी ती म्हणली अयो आजकल बहुत ये क्रोशे इयरिंग्स का सब चल रहा है तुम क्यों नहीं ट्राई करती हो म्हूण तिणें सांगलें ओ वय बाय म्हूण सांगून अशी ट्राय केली हांवें. म्हळ्यार कसं न्ही नवें आयकल पूण म्हाका तें ट्राय करचें उमेद तशें म्हणून ट्राय केल्लें. खुशी जाल्लें आम्माक फोटो पेटयले आम्मा स्टार्ट केला करूंक आतां लेटेस्ट म्हगेलें अशी स्टार्ट केल्लें करूंक. आम्मा म्हणली वय तूं केन्नाय करता वांटिता अशें पुरो करता तूं आतां हें बिझनेस अशी तें स्टार्ट करना म्हूण म्हणली. ताकाच वय बाय म्हूण सांगून म्हळ्यार तितली ते आमी बिझनेस मोडार आमी केन्ना ना आशिल्ली म्हळ्यार एवरी टायम शिकचेची तशी शिकचें आनी आमकां ते थॉट्स बरें ना की आमी कसं कोरेत आमी बरें अर्न कोरेत कोणी की अम्मा अशी सांगता न्ही की इंटरेस्ट येयले वय पूर देखून आमकां मस्त पॅम्परिंग कोरून होड केला आशिल्ली तशी. सुरवेचे ग्राहक कोण आशिल्ले तुमगेले प्रोडक्टाक आम्माची आम्मा म्हणली म्हळ्यार म्हगेल खातीर तूं स्टार्ट करी म्हगेल खातीर एक 10 ऑर्डर एक 10 इयरिंग्स कोन्न दी मागीर ते आयकून आमी जॉयंट फॅमिली म्हळ्यार हांव मेलबामूण माई देरू देरा बायला बेलपूत पुरो एक अपार्टमेंटान तशी आमी ती ते आयकून तूं ते विकता म्हूण जाल्यार म्हाका एक 4 दी हांव म्हगेले निसाक पुरो दिता म्हूण म्हणली. अम्मा तशी न्हय म्हगेल जाव ओके शंकरी बाग तशी ती म्हगेल एक्चुअली फर्स्ट कस्टमर फर्स्ट ऑर्डर दिला अम्मान जाल्यार कस्टमर ती व्हेरी नायस म्हणून म्हाका मस्त खुशी जाल्लें म्हूण स्टार्ट जाल्लें. मागीर म्हगेले एक कजिनल बायल अर्पणा कामत तीन मुंबय आसचें तशी तिणें तिका मोस्टली मेलवन्नेन सांगून आसता तांणी फ्रेंड्स मस्त क्लोज फ्रेंड्स तशी मुंबय देखून तिगेले फोन येयले तूं अशी करता की न्हू म्हाका फोटो पेटयत तदन आनी व्हॉट्सॅपान येवन आशिल्लें
तशी फोटो नी पेटयत म्हाका डिझायन आमगेले कलिग्साक आमकां पुरा मस्त इश्ट हे पुरा म्हूण पुरा सांगून तशी जायत म्हणू तिने पळोवन पुरा घेतले तिगेले कलिग्सा पुरा इंट्रोड्यूस केले बँका कामां आसची तांणी तशी मांडयले वय तांगेले मागीर कलर्स मागीर सायज चडून करचे मागीर डिझायन विंगड खंयचे निमगुचे तदन हांव फुडलें थिंक करचें नेक्स्ट खंयची डिझायन कोरेत अश कोरेत म्हूण पुरा तशी आनी तशी तिगेल देखून म्हाका मस्त म्हळ्यार मस्त सपोर्ट मेळ्ळे फर्स्ट इनिशियली बिझनेस करेक्ट म्हळ्यार फास्टर ग्रो जावचे तीची रिझन तशी मस्त लायक म्हळ्यार म्हाका खुशी जाल्ले तिगेले आणि तुम्ही एक्झिबिशनांनी अशेल कडेन वता की वय मागीर हगूर हांवें चिके चड चड प्रोडक्ट्स कोन्न न्हू एक आमगेले अपार्टमेंटा लागीं एक अपार्टमेंटान तूं स्टॉल्स आनी दवरयता म्हणून हे अनाउन्समेंट येता ना एक स्टॉल बूक कोन्न सोडले आतां वय 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 म्हळ्यार म्हाका गोताच म्हगेले प्रॉडक्ट व्हॅल्यू तितलो ना स्टॉल चार्ज बरें रिकवर करूं जायना एटलिस्ट जनाक पावता इंट्रोड्यूस जाता तशी बिझनेस ग्रो करची ना फर्स्ट लॉस गॅलरी वय फर्स्ट कशी असोते आमी मुखार वचका धैर्य आसका केन्ना तशी कॉन्फिडन्स म्हूण वय म्हूण थंय चमकली लायक सेल जालें बरें न्हू थंय म्हाका तशी एक स्टॉल दवरताची मागीर पवर ग्रुप मणिपालान तूं बायल मनशेला एंटरप्रेनर तांगेले ग्रुप आस पवर म्हणून तांणी पवर परबा म्हणून 2 वर्सां एक पाटी करताची मस्त व्हड म्हणटरी तांतूय पार्टिसिपेट केले तांतू पार्टिसिपेट केला लायक रेस्पॉन्स मेळ म्हाका आतां लास्ट इयर आशिल्लें तांगेले तेदन वरें गेल्ले हांव वंडरफुल बारी बारी इंटरेस्टिंग आसा तुगेली कहाणी हाजी रेशमी क्रिएशन्स अदर क्रिएशन्साची आतां तुमगेले रेशमी होम किचन वय तांतू कशी इंटरेस्ट आयले रेशमी कोण आतां रांदपाची परिणिती जावन आसाची रांदप म्हळ्यार सान आसतना आमगेले अम्मान तिगेले कुळार बंटवाळ तशी थंय वता आशिल्ली आळंबे सीझन तांकां पुरा आळम दिवचे म्हूण पुरा अशी वता आशिल्ली तदन म्हगेले आनी म्हगेले आक्कल वयरी किचन सोडून वता आशिल्ली तशी म्हळ्यार म्हगेले पांचशी पुरा आसा ते आमकां बॅकअप जावन जाल्यार आमी रांदप करा सिक्का म्हूण सांगून वता आशिल्ली तदन हगूर आमी कसकी पुरा कोर न्हू आनी कजिन्स वर आसता आशिल्ले आमगेले घरांत केन्नाय आमी भेळणू करची आशिल्ले तशें ते उमेद स्टार्ट जाल्ले करता करता खुशी जावन गेल्ले ग्रेट होम किचन म्हण तुमी होम किचन म्हळ्यार चॅनल स्टार्ट जाल्ले हाजे वेळार कसन कोरोना टायमार कोरोना टायमार स्टार्ट जाल्ले टाइम पास तदन पुरो मस्त पळोवन आसताच तुमी चॅनल्स वयरी वयरी फूड चॅनल्स तशी तदन स्टार्ट केलें म्हगेले बामणू तागेले म्हाका सपोर्ट आतां वाडीक नंतर आतां ताका तुगेले सपोर्ट फॅमिली कशी आसा तुगेली म्हणून इवन रेशमी क्रिएशन्स आसचे पुरो रेशमी होम किचन आसचे पुरो इवन डान्स आसचे पुरो आतां वर म्हाका म्हळ्यार मस्त सपोर्टीव जावन म्हळ्यार फोटो काडचे आसचे पुरो व्हिडिओ आसचे पुरो आतां एक चॅनल ओपन करचे म्हळ्यार हांव बरी ते कुक मात्र रेशमी होम किचन तू हांव जस्ट कुक तितलीच आनी पुरो तागेले क्रिएट खंय सायड लायट दिवका खंयची कशी काडका आनी ते एडिटींग आसचे पुरो ऑल एलोन ताणें करचें तें पुरो इवन रेशमी क्रिएशन्स तूं ते पेज करूंक फेसबुक इवन म्हगेले देरान वरें म्हाका हें केलां म्हळ्यार पेज कर इवन म्हूण सांगून मागीर म्हगेले बामणालकर पेज करूं न्हू बामणालकरान तशी ताणें फर्स्ट लायक घाललें म्हगेले पेजाक म्हगेले देर अरविंद भागवत म्हणून आमी म्हळ्यार वटू आशिल्ली ना ऑलमोस्ट सेम सेम एज आमी 1-2 वर्सां गॅप आमकां पुरो तशी लायक सपोर्ट मेळ्ळो डान्स प्रोग्राम आसचे पुरो खंय वचचे आसचे पुरो ताणें ड्रॉप पिकअप पुरो करता तो
आता तुम्ही डान्स म्हणाल्या का डान्स आणि रांदप हम्म. करच्यांतो कसले सिमिलॅरिटी असं की दोघील प्रकार सिमिलॅरिटी कशी म्हळ्यार आता रांदप करतना आम्ही खंयची भावाने रांदप करताच पळय होय. ताजे टेस्ट तशी येता म्हणून म्हाका दिसता हा आता तू कसकी ಒಟ್ಟು ಕೋನ್ ಗಲ್ಲರಿ ಕಂಚಕಿ ಮನಂತು ಕಸಕಿ ಕೋನ್ ಗಲ್ಲರಿ ಕಸಕಿ ಕೆತ್ತ ಭಾರಿ तशी कुशेर आता लायक कोण कुशेरी अशी इन्ग्रेडियंट हांव हें यूज करता अशी कोण चंद कोण करता म्हळ्यार ते लायक रितीरी येता करेक्ट भावने मेन जावन एक्झॅक्ट तशीच डान्स अंत बरें ना तू कंचकेक मोडारी कशकी डान्स केलेरी ते रीच जायना रीच जाय आणि तांतू येवच भावन विंगड असता एक्झॅक्टली तशी त्यांची तू कुशेर करता असलेरी एक अशी दिव का भावन आम तुगेल तू लायक असलेरी ते डान्स लायक रितीरी जावन येता त्या एक सिमिलॅरिटी म्हणून येता तशी आणि मग दिसतं ते दोन्ही एक टॅलेंट वय डान्स करचे एक टॅलेंट जाऊन असे आणि रांदप करचे आर्ट वय आर्ट वय वय व्हेरी नाईस आणि एक आम्ही इन्व्हॉल्व जाऊन असतात वय. रांदप करताना जेव्हा वय प्रति एकांतो वय इन्व्हॉल्वमेंट दोन्ही के लायक सिमिलॅरिटी असं तसे नाही वय आता हें पूर जत्तरी रांदपाचे अंजल्ले आता तुमकेले प्रेरणा दिवचे मनशे तुम्ही सांगितलं असं तुम मस्त जन असाची म्हण सांगून आणि कोणी विंगडाल कोणाला उडगा असस की तुमका मिगेल डान्स टीचर अच्छा प्रिया आनंद म्हणू मॅमाल सीनियर मोस्ट ती ओहो कितली हार्ड वर्किंग म्हळ्यारी कसं नाही सो तिगेले ऑलवेज टाइम आता हांव बिझी म्हणू उकळनाशे अशें पळोवन त्यांनी कसं ना कसं जाल्यार फोन उकळता कसं असल्यारी तिगेले आन्सर असता आणि त्यांची न्हय टाइमली येता कोण पळय तशी ते कशी साध्य म्हणून म्हाका दिसचे म्हळ्यार आमी बरें एक एक पाटी पळय अयो कितले आता टाइम ना म्हाका म्हणून अशें न्ही जाता एक कितले टाईड अप असताना वय ती तशी ना खंयचेय विशयन तू ती पळयला हांवें म्हळ्यार आता टाइम ना म्हण जाल्यार चिके वगी उठयत तशी वेती अनेक टाइम ना म्हण मॅनेज कोण टाइम मॅनेज व्हेरी नाईस ते तिगेले देखून शिकली आता टाइम मॅनेजमेंट म्हणताना तुमगेले दिनचरीचे ಅದು ಇತ್ಲು ಪುರಸ ಎಂಕರ್ಚೆ ರಂದಪ್ಪ ಜವೋ ಪ್ರತಿ ಏಕ मला जबाबदारी वय तुम कशी दिनचरी कशी असता एक म्हाका म्हळ्यार मिगेल फॅमिलीक थँकफुली ते म्हणका म्हळ्यार तांकां हांव कसन रांदप कोण घाल्ल्यारी तांणी खाताची ಖಂಡಿತ लायक जाता ते वय आणि मेलबामणा आसचे पुरो पुत्ता आसचे पुरो माये आसचे पुरो हे टायमारी तू करी हे ची रांदप जावका अशी जावका सकाळी खाल्लेलं रात्री खायना त्या कसं ना सकाळ उठता एक रांदप करी दवरी बस तांनी सर्व कोण घेताची तांनी वाण घेताची तांनी पुरे हे करताची मिगेल पोतू तक ते लाग न्ही वे तक जाय जाल्यार तो रांदप करता वासर क्लीन करता आयदन घासीत न्ही वता ग्रेट फॅन्टॅस्टिक कसं करतास तुम्ही पोतात तो MSc करता असं प्रयागराजन तो अलाहाबाद युनिव्हर्सिटीन तो कॉग्निटिव्ह सायन्स वंडरफुल या ग्रेट समथिंग व्हेरी नाईस ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್ಸ್ ಕಳ್ನ ತಗಲ್ಪೋತು ಎಂಜಿ ಅಂತ ಕರ್ತಸ್ ಮನ್ಸಂಗನು ಅತ್ತ ಹಾವೆ एक क्वेश्चन तुमगेल जीवनाक एक नृत्य रूपकारी पळयत म्हणजेल्यारी ता खंयची राग भाव दिवेत म्हण दिसता प्रीती ओके ओके मुगेल प्रकार शृंगार रस म्हण असले कसले असं जाल्यार म्हाका शृंगार रस पशी भक्तिभाव आनंद भाव व्हेरी गुड व्हेरी नाईस हांव शृंगार म्हणा तुम्ही हें प्रकरतान तशें शृंगार रस म्हणलें ओके ओके आता रेशवी क्रिएशन्साक मुखार कसं सपन आसा एनी आयडिया कसं करता म्हणून नवे नवे क्रिएटिव्ह म्हळ्यार आनी कशी हांव इम्प्रूव करत आनी नवी कसं हाडत म्हणजे म्हाका मनांत आसा इथे म्हळ्यार मस्त वर्स देखून करता आसा चिके रिपीट जाता आसा जाल्यार आतां म्हाका नवे कसं तरी हाडका म्हणून आसा ग्रेट वंडरफुल आता आमगेले विक्षकांक तुमगेले एक कसं म्हणता सलहा कसले असला सांगूच की दितावे सलहा कसं दित म्हळ्यार हांव
हार्ड वर्क पॅशन आशिल्ल्याक उद्यम जावन कर येतं म्हणाल विशयान वय खंडित म्हळ्यार तुमगेल ते क्रिएटिव्हिटी कसं असलेली तुमगेल मट्टान तुची तुमगेल घरान तू दवरून घेवनुकाची पुरे जन वांटिया म्हळ्यार आता तुमकां ಗೊತ್ತसल्यार तुमगेलान तू दवरून घेवनुकाची सिखाया पुरा जनाक एक्झॅक्टली वांटेल तशी तुमगेलांत क्रिएटिव्हिटी चड जाता आतां हांव म्हणलें म्हणके आतां एक कोरून हांव घरांतून कोणाक दिवन दवरलें जाल्यार जालें नाशिल्लें म्हगेल ते आतां ते वांटेल निमित्त दुडवा इम्पॉर्टन्स केन्नाय दिवनुकाची दुडवा खातीर केन्नाय कोरनुकाची तशी म्हळ्यार त्या दुड्ड घेवची तेक म्हळ्यार ताज जास्त व्हॅल्यू ताज व्हॅल्यू आमी केन्नाय कसं म्हणचे वय आमी ते ताक मोल कसं की ताक दिवकाची इच्छी प्रत्येक गौरव गौरव वय तशी तशी. तशी तुम्ही कसं की ते स्प्रेड कराची आणि दाखयाची जनाक दाखोवच म्हळ्यार शो ऑफ म्हूण न्हय ते म्हळ्यार तांकां बरें एक इन्स्पायर जावन तांणी बरें स्टार्ट करचें म्हणके करेक्ट तशी प्रेरणादायक वय प्रेरणादायक जाया म्हणून सांगून वय व्हेरी नाईस आयडिया तुगेले ते इंटरेस्टिंग आणि थॉटफुल असं वॉट एव्हर यू सेड तुम्ही सांगिल्लें आशिल्लें उतर भारी लायक असं ओके थँक्यू सो मच आणि कसं म्हळ्यार एक तुमकी एक रॅपिड राउंड निमगेता भरतनाट्यम एक शब्दारी कशी म्हणता समर्पण भावा म्हणून येतं समर्पण व्हेरी नाईस भक्ती भक्ती अशीच समर्पण भावना ऑल्सो करेक्ट सृजनशीलता अपास एक शब्दारी क्रिएटिव्हिटी म्हणून येतं सृजनशीलता म्हळ्यार नाही तुका इमॅजिन कल्पने वय कल्पने कल्पना इमॅजिन कोण करता वय 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 वंडरफुल ग्रेट ग्रेट आता कशीची फेवरेट डिश तुमकां करूक रांदप करूक खंयची लायक जाता आमची केल्लें आळवती पत्रडो सलपुरा मस्त खुश व्हेरी नाईस वय आता यशस्सू म्हळ्यार कसलें हॅपीनेस म्हाका केदना हांव खुश आसता की ते म्हाका म्हगेलें यशस म्हणटा हांव कित्याक म्हळ्यार आमी खुशेर असल्यार मात्र आनेकल्यांक खुश दिवचें साध्य तांकां खुशेर दवरचें साध्य तशी व्हेरी गुड आनी पॉझिटिव्ह फिलिंगरी आसका केन्नाय आमी नेगेटिव्हिटी ना वय ग्रेट वंडरफुल भारी लायक विषय रेश्मा तुगेला उलोवन खुशी जाली सो तुमगेले रेशमी क्रिएशन्स आनी के लायक मस्त प्रॉडक्ट्स येवो जनांक वांतिता राबोची म्हण सांगताची तुमकां धन्यवाद तुमी हांगा येयल्याची सो आनी के तुमगेलें नांव लायक नांव येवो म्हण सांगताची आमी हांगा मुक्ताय करताची धन्यवाद तुमकां थँक्यू म्हाका सपोर्ट केलेल्यांतू म्हगेले वन्नी दोग जन महालक्ष्मी कामत आनी वंदिता कामत म्हणून तांणी बरें म्हाका आतां स्टॉल दवरतना म्हणलें पवर परबा आनी म्हूण परत तेन्ना महालक्ष्मी कामत तिणी येवन मस्त सपोर्ट केला आनी वंदिता कामत ती ॲज अ रिसेलर म्हाका म्हळ्यार हांगा उडपा सायडांतू म्हगेले रेशमी क्रिएशन्स स्प्रेड जावच म्हणके जना इंट्रोड्यूस जावच म्हणके इनिशियल स्टेजांतू मस्त हेल्प केला आनी रेशमी क्रिएशन्स म्हगेले दूरदर्शनांतू आयल आसता चंदना वय चंदनांतू आयल आसा लायक विषय ते म्हगेले जाव ते काम करतशिली तशी तिणे तांकां सांगून ताई बरें म्हगेले प्रॉडक्ट कशी शिकोच कशी म्हणून टेलिकास्ट जाला 2 एपिसोड तशी ती राधिका भागवत म्हणून तिकाय हांव मस्त हेल्पफुल ती बरें म्हगेले रिसेलर जावन आशिल्ली तशी तिगेल एरिया विजयनगरांतू तीन बरें म्हगेले मस्त प्रॉडक्ट्स सेल कोन्न दिवन इनिशियल स्टेजरी बँगलोर तशी तीन बरें तशी स्प्रेड केले निमित्त मस्त जाणां इंट्रोड्यूस जाले म्हगेले प्रॉडक्ट तशी टुगेदरनेस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट इन लायफ खंडीत खंडीत वय एकल्या एकल्या प्रेरण दिवन सगळ्यांनी वय वय ते वट्टू मेळचे वट्टू करचे तेंची आतां तेंची काम विश्व कोंकणी तांणी करता आसा म्हणून म्हाकाय दिसता आसा कितली जनाक कितली नमून आसा जन खंयची रीती कशी हेल्पफुल आसा म्हूण दाखयता आसा तांणी म्हाका हांगा येवन उलोवचें एक ऑपॉर्च्युनिटी दिल्लें विश्व कोंकणी ग्रूप जयश्री मॅम
तुका मस्त धन्यवाद. थँक्यू सो मच. येस. आणि मग मात्र नाही पुरा जनक आपण तुम्ही इंट्रोड्यूस करता असा करेक्ट. तांणी खंयची रीती री तांगेल फील्डान तू कशी असा म्हणून पुरा जनक दाखयता असा त्यांचे आमगेले represent खुशी करता. खुशी म्हणता पडे सक्सेस म्हणून खुशी वय म्हणून. वय तशी ते आमकां विंगडाले प्रेरणा आमगेल सगळ्यांके कळो म्हणून आमगेले एक मनाचे आशा होप्स कशी खुशी जाली रेशमा तुम्ही हांगा येवन आमगेला उलयलेल्याक. आनी आमी आतां पळयले रेशमाले भरतनाट्यान संस्कृती दवरून घेवचे मागीर रेशवी क्रिएशन्सांतन क्रिएटिविटी सृजनशीलता वांटूचे आनी होम कसं ते रेशवी होम किचन ताजेन रांदपा रुची सकट जनाक वांटूचे संतोष दिवचे हें पुरे रेशमाल जिवनाचे पयण म्हूण सांगयत. हेजी एक संगम जावन आसता तांगेल जीवन. सो तशीची आमी खंडीत असल पुराय करताची मुखार आयलारी प्रेरण घेतलारी ते आमकांय चांगची जाता म्हूण सांगताची. आज आमी आयकलेल्यान तू मस्त सकारात्मक विषय आशिल्ले. सो तशीची आमी हांगा मुक्ताय करताची. तुमकांय धन्यवाद आनी देव सगळ्यांके बर करो.